दर वर्सा प्रमाण अंदूय माशेलांतलो चिखल कालो गोंयभरच्या लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो। अंदू गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान हो चिखल कालो 3 दीस मनयलो। पळयात कृष्णा नायकाचो खाशेलो रिपोर्ट। कोणाकडे दिवपाचे दर वर्सा आषाढी एकादश आणि द्वादशी दिसा जावपी हो माशेलांतलो चिखल कालो अंदू गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान 3 दीस मनयलो। बुधवारा सुरू जाल्लो चिखल कालो वेगवेगळ्या खेळांनी आणि दही हंडी फोडून शुक्रारा सोंपलो। जाणट्या नेणट्यांनी चिखल काल्याचो घोस्त काढलो। अनंत दुपकरान ते विशीं माहिती दिल्या, आयकात। चालू आसा जवळ 300-350 म्हणजे म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, पूण 300-350 वर्सां जाली आणि ताका वेगळे तुमचे सगळे आजूबाजूच्या सगळ्या गांवांतले लोक येता, एकी कडेन येता आणि सगळे खेळ खेळटा। सरसकट 5-6 खेळ तरी करता आमी। तेन्ना आमी हांगा खेळ लायता, तेन्ना एक पद म्हणटा, हंपारा हमारा खेळ खेळून गोपाळा अशें आमी पद म्हणटा। ताच्या नंतर वेगळे खेळ करता। आतां याद सुद्दां जायना पळय, ह्या गडबडीच्या गडबडी याद जायना। एकमेका कंदा मारतात, एकमेका हे मारतात, एकमेका भुज मारतात। हय, मागीर एकामेकाक भुजां मारून आपली शक्ती दाखयता। तेन्ना व्यायामूय त्या पद्दतीचो व्यायामूय आसा, तो व्यायामूय करता। ताच्या नंतर आमी बेडकांनी खेळटा, बेडकां म्हणजे जंप करता, बेडकांनी खेळटा। ताच्या नंतर चक्रां करता आणि मागीर सगळ्यान लास्ट भजे हय ताका एक्चुली ते ओव्यो संबंद वर्साचे जितले तुवें कितें हातून आसा मनान आसा ते तुवें काडपाचें असो एक तो प्रकार आसा। एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका, पूण तशें करून तांकां गाडी घालता, लास्टाक दही हंडी करता। दही हंडी केल्या नंतर हो समाप्त जाता। सगळे जे गडे हे आसा गोपाळ आसा ते देवाक प्रदक्षिणा घालता आणि मागीर न्हावपाक वता। न्हावून जावन येतकूच हांगा आरत्यो आसा, आरत्यो जातकूच प्रसाद जाता आनी मागीर आजचो कार्यक्रम म्हणजे 3 दिसाचो कार्यक्रम। एक्चुली आमचो 2 दिसाचो कार्यक्रम, पूण अंदू ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ताका स्पॉन्सर केला आनी तो 3 दिसाचो केला। अशा पद्दतीन हो वर्साक एकादशी, आषाढी एकादशी आणि द्वादशी असे 2 दीस आमचो कार्यक्रम चालू आसता। आता 300-350-400 वर्सां जाली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आणि निखिल जल्मी।